मोगाच्या भाव भयणीनो इस्कालांत हांव प्रिंसिपाल जावन आसा थोडी सीडी आनी दितालो टिचरींक तांणी आयकपाचें तें आनी तें आयकून त्या भुरग्यांक शिकयचें तीं नर्सरीचीं पदां तशें एक पद भोव वापरवायचें जावन आसलें विथ स्टीक अँड स्टोन्स यू कॅन ब्रेक माय बोन्स विथ स्टीक अँड स्टोन्स यू कॅन ब्रेक माय बोन्स बट बाय युअर वर्ड्स यू कांट ब्रेक माय हार्ट बाय युअर वर्ड्स यू कांट ब्रेक माय हार्ट म्हणून कितलें बरें फातरांत आनी बडयेंत म्हज्या हाडांत तुमकां मडी येत पूण तुज्या उतरान म्हजें काळीज दुखोवंक तुका जायना म्हणून हें ल्हान भुरग्यांक जाल्यार सांगता चड उलयना ती पूण आमकां व्हडांक हें समान म्हण दिसना हें समान म्हण दिसना आमकां ती कशी उतरां आनी पळय म्हणटना कठीण दुखता आमकां कठीण दुखता वय थोडे उतरांचे घाई इतले कठीण गी मोगाच्यान ते सांगूंक साध्य ना तळें म्हणून थोड्या मायन सुणेक सांगचीं उतरां तांच्या दोळ्यान दूख हाडून तीं काळजान दूख करतात की काळजांक गायतात की तितल्यांक ते दूख ते गाय गूण करूंक जायना थोडे फावटी सुणो मांयक येवन अशें ती सांगतात की ती मांय पळय ती शर्मेवन कांगाल जावन येतात ती पाप प्रायवंता पाप ती तांच्यो गाय गुणूच दुखां घालून मागीर तांकां नातिली पिडा परत तांकां येता तशें परत जावचें आसा देखून उतरां आमकां व्हडांक तशें तें लागू जायना भुरग्यांक तें लागू जाता उतरां दुखयतात आनी हेर संगती आमकां दुखयतात गाय कठीण जाल्ल्या वेळार मोगाच्यान गाय कठीण जाल्ल्या वेळी कशें गूण करचें कळना थोडे फावटी गाय कठीण जातात आमचे कशें तें गूण करचें म्हण आमकां कळना गाय इतले दुखतात की आमकां आनी असलें दुख उतरां आमच्या काळजान रोमोन आसात की ती कितेंय विसरूंक जायना थोडे फावटी तवळ वयर पडटात आनी आमकां इतलें दुखयतात ती इतलें दुखोवन आमकां कश्टांक घालतात मोगाचें न्हू हांवें ह्या दिसांनी मदें मदें हांव इल्लेशें देवाचें उतार वाचता मस्त वेळ आसा जॉबाचो ग्रंथ वाचता हांव तो कश्टालो आतां कोरोना वायरस जाता कितलो लोक कश्टावता मोगाता न्हू वॉट्सॅपार येतात आनी आमी टीव्हीचेर पळयता कितलो लोक अशें येता रोमांत आमचे पाद्रा बरयतात कितलीं जाणां मरतात खंय लोक कांगाल जाला खंय रोमांत थंय बेस्ट हॉस्पिटलां आसलीं बेस्ट म्हळ्यार बेस्ट हॉस्पिटलां संवसाराच्या ती बेस्ट हॉस्पिटल आसचीं इटलींत खंय बारी बरीं हॉस्पिटलां बरे डॉक्टर बरें तांचे कडेन थोडे फावटी व्हडली व्हडलीं मिशिनां ही काळीज हार्टचे आमचे प्रॉब्लेम चॅक करचें डायबिटीज चॅक करचें आनी पोटाचें एक्सरे करचें तकलेची एक्सरे करचें व्हडली व्हडलीं मिशिनां जावं इटलींत खंय इटलींत व्हडली व्हडलीं मिशिनां आसात खंय ती जाल्यार मोगाच्यान तितलीं व्हडलीं मिशिनां आसा जाल्यार मोगाच्यान पळयात तांची परिस्थिती पळया ग्रेस्त लोकांची कितल्यो व्हडल्यो ग्रेस्त मरण पावता व्हडल्यो व्हडल्यो बिजनसमॅन मेल्यात खंय पयशे आसून सगळे आसून व्हडलीं व्हडलीं हॉस्पिटल आसून धाकटेर मरतात खंय धाकटेर मरण पावल्यात खंय हें खळें म्हण नाका कर्ग हें कळलें कर्ग हें तशें हें पळयतना इतले कश्ट कर्ग आयिल्लें पळयतना म्हाका बायबलान दिसचें जेजूक सोडल्यार जॉबाच्या ग्रंथान देखून एका फाटल्यान एक कर्ग आयली ताका ताची आसली आस्त उगडायली ताची भुरगीं बाळां गेलीं ताची पतीन गेली ताची जानवरां सगळीं गेले निमाणें ताची भलायकी गेली ताका पिडा आयली मोगाच्यान खंयच्या नमनीची पिडा आयली रुवां पडली कट्टी काडून तो घश्टितालो म्हणून कोरपितालो म्हणून आसा खरो सोंसूंक जायना तातले बोवाळ मारतालो वळवळटालो तो वळवळटालो कट्टी काडून त्या नमनीची जाली पूण ताच्या अंतस्करणान गाय आसले मस्त दूख आसली ताका गाय आसली कठीण गाय जाल्ल्या वेळी तो जॉब गायल्लो नाना रितीन तो गायल्लो ताका कळीत आसलें काय म्हळ्यार सगळी ताची इश्ट व्हडलो व्हडलो मनीस पयस रावताले पयस रावले म्हणून आसा आतां कोरोना वायरस येतना आमी एकलाड उलयतना पयस रावचें खंय पयस रावचें खंय नातल्यार ती पिडा आमकां येता आनी शिंगो काडल्यार आमकां येता खंय देखून पयस रावचें खंय देखून ते पयस रावले ती बदलता कोण ना म्हणून पयस रावन उलयताले व्हडले व्हडले मनीस आयले ताका कोत्ता आसलें कोण व्हडलो मनीस आयलो जाल्यार तो सड्ड कॅर गुमान दिवंक वचोना कॅर करूंक वचोना कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसलें ह्या म्हज्या कश्टांत ह्या म्हज्या पिडेंत हांव सलवार करूं एकल्या म्हाका जाता तो देव म्हजो रक्षक म्हजो रचणार जीव दातार म्हजो सांबाळणार म्हजो पसणार देव मात म्हजो जीव दातार तो ताणें मात म्हजो जीव काडयेत नातल्यार म्हजो जीव म्हजी पिडा गूण कर म्हजो पिडा गूण कर जीव दियेत म्हणून देखून तो ताचेर मात बरो बसता देवाचेर मात करता आनी देवाची मात स्तुती करता खोल ताका कश्ट येवन दी खोल ताका दूख येवन दी तो देवाची मात स्तुती करता देवाची एकल्याचीच तो स्तुती करता तो कितलें ताका सांगल्यार ना देवा दुरसाना तो देवाची स्तुती करता देवाची स्तुती करता ताणें देवाक आराधन केलें देवा स्तुती केलें ताका वगळशिल्लें ताका मान दिलो ताका तो खालचलो आमी आतां
तशें करी येता मगच्यानो आमी आल्या आमकां अशेली परिस्थिती आयल्या घरा भितर आसा आमी कोण हांगा सांगलें साजिपा म्हणल्यार बंट वळता तिके मुखार साजिपा म्हणल्या कडेन एका ल्हान भुरग्याक भायर जावन आयल्या एकल्यान पटलून धरलें खंय आतां त्या भुरग्याक ताप येयलो खंय हांगा गोमटो दूख सुरू जालो खंय मगच्यान कठीण गोमटो दूख सुरू जालो खंय गोमटो दूख सुरू जालो खंय भुरग्याक आनी ताप आयलो खंय आनी कोंकणी काडून कश्ट जाता म्हळें खंय हें गोमटो दूख आनी ताप आयलो जाल्यार उस्का सोडून कश्ट जाता जाल्यार तें अर्थ कालें म्हळ्यार हें कोरोना वायरस म्हूण ताणें गोमट्या धरचें मागीर पप्सा भितर वचून पप्पीक कावंसूर करचें देखून आमी मस्तू सत्रायकणेचे आमकां गोमट्याक तें आमकां धरूंक हें नासल्या बरी ताका पयस रावचें आनी तांची रुली पाळीची आमी रुली पाळ्ळ्या कांय जायना म्हणा देखून आमी आतां तशेंच करिता जोबाबरी देवाची स्तुती करचें मगाच्यान देवाची स्तुती करचें कितें म्हळ्यार ही अनिश्चितता कितें जाता कालें जाता कोण येता खंय जाता मुखार कितें म्हणल्यार आमकां कितें कळना पूण देवाक कळीत आसा देवाक फाल्यां कितें जाता आमी देवाक कळीत आसा तो कंट्रोल आसा आनी ताका सगळी कळीत आसा देवाक कळीत आसा देवाक कळीत आमच्या देवाक कळीत आसा देखून ताका मात आमी आराधन करचें देवाक आराधन करया आमी देखून जोब बरो मनीस बुदवंत मनीस ग्रेस्त मनीस सगळी आसलो मनीस वय तो जाणारी मनीस पूण एक दीस सगळें चलता ताचें सगळें चलोवन तो कांगाल जाता भिकारी तो जाता भिकारीचो सगळें चलता ताचें भलायकीचो मेळ चलता कठीण पिडा येता वय पेनफूल डिजीज ताका येता देखून ते येताना सगळें गेल्या वेळार तुमी वाचा जोबाच्या ग्रंथांत 30 आनी 6 अध्याय 15 आनी 16 श्लोक 15 श्लोक आनी 16 श्लोक भोव अर्था बरी श्लोक ते देखून ते श्लोक कश्टा वेळी म्हजें गामान हांव देवाचेर दवरतां ताका मात म्हाका गूण करूंक जाता म्हणटा तो देव आशेता आमकां गायड करूंक तो आळे कश्ट आयल्या ते अळेशें कर तशें करनाका अशें कर तशें करनाका म्हणून तो देव आमकां मार्गदर्शन दिता गायड करता कश्ट आसतना आमच्या कश्टांच्या परिस्थिती आसतना ती कश्टांची परिस्थिती देव बदलिता इतले कश्ट आसल्यार म्हाका अजाप जाता कितलीं कुटुंबाची जोक्स ते मेळ्ळे धाडटात एकामेका संतोशान दवरूंक प्रयत्न करतात पळया जोक्स आनी परत धाडटात आज 1-2 जोक्स पळोवन म्हाका मस्त आसा आयल्यो कित्याक म्हळ्यार तरणाट्याक आनी एकलो तरणाटो विचारता आज भायर वचना तूं काल गेल्लो तेणें बरें खालें वॉट्सॅप हें काडून मोबायल काडून गेल्लो थोडे व्हिडियो काडटा म्हूण गेल्लो आज व्हिडियो काडूंक वचना म्हूण तो ल्हव आपली लुंगी वयर करता म्हळ्यार पाटीन सोमा मारला एकेकच गाय दाखयता अशें करून पुरो दाखयता आज वचना आज वचना म्हणून पळयतना मस्त आसो येता तें केलां बेश्टें कॉमिका केलां तें देखून मगाच्या न्हू आमची परिस्थिती देव बदलिता ह्या कश्टाद्वारे आमकां वाडाजे म्हणटाचें अशें हे कश्ट येताना आमी वाडटा आमी कश्ट येताना वाडटा सबीन बायक मस्त कश्ट आयले सबीन बायक मस्त कश्ट आयले ताच्या सगळ्या कुटुंबाच्यांनी ताणी आनी ताका मस्त कश्ट आली ती एका उदकाच्या बांयच्या उदकाच्या विशयांत येले कश्ट तिणें सोंसले गे सांगचें नाका पूण कोणाचेच तिणें बेसाराय दवरूं ना कित्याक म्हळ्यार ती म्हणली हांव एका टायमार कशीं आसलीं आनी देवान म्हाका म्हजी इतलीं पथकां बक्षिल्यांत देवान म्हाका एक अवकाश दिला तांकां मोगान पळोवचें नेनारपणान ती करतात पूण हांवें चिंतचें नेनारपणान करतात एक दीस तांकां कळटलें आनी ती म्हजो परतून मोग करतली म्हणून म्हणल्यार कळली वाडल्या पळय ती ह्या कश्टांत कश्टा वेळार मात वाडचें मदर म्हणटा हांव कश्टा वेळार मात वाडली म्हणून आमी वाडचें आनी हांवें आज म्हाका इल्लेशे कश्टान सोंसूंक जाता जाल्यार म्हजे वाडा आयल्या जाल्यार ते हांवें भोगिल्ल्या कश्टा वरवीं इस्कालांनी ह्या हेर जाग्यांनी गोंयांतांनी कश्ट सोंसल्या वरी मात आज ह्या आत्मीक जिणेक इतलें गुंडायक येवंक साध्य जाता कितले कश्ट म्हणटा पळय ते कश्टांत आमी वाडाचे आमी कांगाल जावन देदेस्पर जावन आमी नश्ट करून तांचे बरी करूंक वचूं नजो आमी आत्मीक जिणें वाडल्या म्हूण दाखयचें आत्मीक जिणें वाडाचे आमी बलिश्ट जायचे आत्मीक जिणें वाडाचे देव आशें ताका म्हळ्यार आमकां कश्ट हाडल्या आमकां वाडा आयल्या गे आनी पळय जावं आमी देवाक दाखयचें जाल्यार वाडलां हांव हांवें कश्ट जिणें हाडलां आयले पयलींच्या बरी हांव बदललां पळय वैगिनी पळय म्हूण आतां म्हाका कश्ट सोंसूंक येरान दिल्ली सजा सोंसूंक म्हाका तुजे बरी जाता जेजू म्हूण दाखयचें आमी थंय आमी जेजू बरी जावचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताची आशा देवाची आशा तिचीच तो आमकां आशिर्वादांनी भरता बळ दिता त्राण दिता आदार दिता वाडोवंक जोब वाडलो पळय ताच्या कश्टान तेजे वाडलो तो देवा दुरसोना तो देखून राती उठोवन विळाप करता राती उठोवन हांव रडटां आनी काळी जावन आसलें पुरा भायर वता हांव
भायर वळोवंक सोडटा काळजांतान म्हणजे कितली दुकां दोळ्यांनी दुकां घालता आमी तुज्या मुखार हांव राती उठोवन पंत्यार उठोवन म्हज्या काळजांतालें भायर घालता आनी वय आनी आज आमची तो म्हणटा हांव एक खांग घालता येना म्हजें दूख तुजेर सांगून बळवंत जाता म्हणटा विलापानांत 2 अध्याय 19 श्लोक मोगाचेनो आज आमी तशेंच करीचे देवा लागीं आमचे कश्ट सांगाचे आमचे आमी मागाचे पयलें कोणा मागाचे सगळ्या संवसारार कश्टोंच्या ह्या पिडे वरवीं व्हडच्या हय मार्गार कितें रस्त्यांनी चेर दोन ICU म्हणून ते म्हणटात इंटेन्सीव केअर म्हणून मार्गार आनी खंय खंय दवरल्यांत कदेलांनी भितर जागो ना देखून मोगाच्यानो आमी ह्या कोरोना वायरस जाता न्हू तें धरूंक तें बंद करूंक तें वाडानातल्या बरी ताका धन काडूंक कोरोना वायरसार धरूंक कंटेनिंग म्हणटात कंटेनिंग तें करूंक हे मेडिकल हेल्थ वर्कर्स भलायकेचे कामेली हे डॉक्टर्स नर्सां आनी हेर भलायकेचे कामेली हेल्थ वर्कर म्हणटा हेल्थ प्रोफेशनल म्हणटा ती दीस रात वावुरतात तें कंटेन करूंक तें धरूंक तें तोडवंक दुसरें तें उणें करूंक रिड्यूस करूंक उणें करूंक तिसरें तें तोडवंक प्रिवेंट करूंक ते वावुरतात देखून मोगाच्यानो आमी तांचे पसत मागाचे आमी कितें करीत घरा बसून तांचे खातीर मागयत आमी आत्मज्योती आश्रमांत सकाळीं 2 पारां सांजेर 3 पटीन दवरलां मागणें चड मागणें आमी पात्रां बसता मागण्याक आनी एका देवाक माणवांच्या बरी मागता त्या पिडेस्तां खातीर आनी ह्या भलायकेच्या कामेल्यां खातीर भलायकेचे कामेली हेल्थ वर्कर्स हेल्थ प्रोफेशनला खातीर आमी दीस रात मागता तांचे पसत आमकां मोगाच्यानो देवाक आमी फातयेया ह्या घरी आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार चलवणी आयिल्ल्या वेळार देवाक आमी फातयेया आनी ताचो मोग तो आमी तेका ताचो मोग करया जोबाच्या ग्रंथांत सगळो श्रुतावन हांव दुळीन थावन आयलो दुळून फाटी येता आनी तशें म्हूण सांगता तो आनी ताचे कश्ट दूख सगळो विळाप करता तो रडटा रुदान करता आनी सगळो बूक जोबाचो बूक तुमी सगळो बूक एकच जावन आसा काय लागून तें तूं सुखांत देवाक स्तुती करताय देवाचो मोग करताय दुखांत तूं देवाचो मोग करताय की म्हूण सुखांत तूं मोग करताय दुखांत तूं करताय की म्हणलें ह्या सवालाक जाप सगळो बूक तो ह्या सवालाक सुखांत तशें दुखांत देवाक आराधन कर सुखांत तशें दुखांत ताच्या देवाक तूं बांदूची जिणी दी म्हणून तुजे कडेन आशिल्ल्यान सगळें वगडायल्यार तूं देवाक फातयेताय गी तुजे कडेन आशिल्लें सगळें वगडायलें तूं देवाक फातयेताय गी म्हणल्यार सवालाक तें जाप सगळो बूक तो जाप दिता सगळो न्हू फातयेताय गी तुज्या हातांत आहा गी तूं फातयेताय गी म्हणून जोब हर एका वाटांनी ताका वायट जालें जाल्यार तो देवाक मा स्तुती करता देवाक माथार करता हर एका रितीनी हेणें गेल्यार खबर येता तुजो पूत मेलो म्हूण तेणें गेल्यार म्हण तुजें बकरे आनी जानवरां पुरां मेलीं म्हूण हेणें थावन एकलो जावन येता आनी तुजी बायल भुरगीं मेलीं म्हूण हेणें म्हणटा तुज्या खामाचीं पुरां मेलीं म्हूण हेणें म्हणटा येता तुजो तोटाक उजो पडलो म्हणून तुज्या गाद्यांक उजो पडलो म्हणून तो हर एकटी म्हणटा देव जावन आसा महान देवान दिल्लें देवान व्हेलें म्हणटा आनी देवाक स्तुती करता तो देवाक जावन दी स्तुती वाखाणी ताका आराधन कर म्हज्या आत्म्यान देवाक आराधन कर म्हणटा आज आमकां कश्ट आयल्यात आमी कोणा आराधन करचें आज ह्या कोरोना वायरसाच्या काळार ह्या तेंपार अशें सगळो संवसारच घरा भितर बसला सगळी समाजीत आमची बंद जावन गेल्या संवसारच बंद मार्गार कोणी ना एकामेका संपर्क ना ह्या वक्ता आमी कितें करी येता जोबान केल्या ब्रित करीचें देवाक आमी स्तुती आराधन महिमान करचें ताका तशें सिही काई बेऊ बेल्ला म्हणटा आमी बेऊ बेल्ला सिही काई दोनी आमच्या आयिल्ल्या वेळार एक ते आमी स्विकार करचे आनी दोनीय आयिल्ल्या वेळार दोनांक आमी देवाक स्तुती करचें आराधन करचें मोगाच्यान कश्टांक सूख येताना देवान बरें दिताना आस्ती वयर आस्त दिताना इनकम बरें दिताना खंड वाटे लाभ जाताना देवान दिलें देवा स्तुती करूंक लाभ तें गेल्ल्या वेळार नश्टान पडल्या वेळार भलायकी बिगडल्या वेळार कश्टा वेळार सिही जाताना गोडशा वेळार कोडू जाताना कोडू येताना गोडसाने की देवाक आराधन दिताय देवाची स्तुती करताय तूं महान तूं वाडलाय आत्मे जिणेंत गोडसाने ती बऱ्या दिसांनी सुखाळांत दुकान भरलें देता सुखाळ आनी दुकान भरले दीस त्या वेळार दोनांत ती देवाची स्तुती करताय जाल्यार तूं आत्मे जिणेंत वाडलाय तूं खरो क्रिस्तांव जालाय देखून ह्या दिसांनी आमी आमचे आत्मे वाडावळ जावंक देवाची स्तुती करून आमचे आत्मे वाडावळ करया आमेन.